மற்றவாது நிக்கலாம் ಪೋಷಕರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳನ್ನ ದಿನ ಆಚರಣೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ದಿವಂದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಚರ್ಚಿದ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಳು ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಪೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬನೋಳಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದೇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಳು ಬರುವೇರು ಬಣ್ಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿಂಥ ದಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಒಂಜಿ ಅಪರೂಪದ ದಿನ. ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ದ ಉಡಲ್ದ ಭಾವನೆಲೇನು ಎಂಕ್ಲು ಪಟ್ಟೊಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ CLC ಸಂಘದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜುಬ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ದಿವಂದೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬನೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಆತ್ಮಿಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಲ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಐತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಚೆನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಂದು ಬನೋಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಓನಸ್ ಬೋಡಿತಿನ ಹಾಕಲು ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚೆನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ शनि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोमेस्तानी मुखार येवन बसका स्वीकार करीचे जायते. आज प्रायवंताचो दीस न्ही, सोमेस्तानी मुखार येवन बसचे. तुवें तुज्या पुताच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा मुखांत्र आमकां नव्या जिविताचो भरवसो दिला. ह्या खुर्सा वाटे वेळार जेजूचे कश्ट दूख आनी आटेवेटे आमी नियाळ करता आसतना आमचे जिणेचे कश्ट तुका समर्पण दिता. कुटाम तुवें आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आज एक कुटाम जावन जेजूची खुर्सा वाटेच्या नियाळांत भाग घेतना कुटुंबाचे कश्ट बेजाराय भवार्थान स्वीकार कर जेजू सांगता समकोंक आमकां आधार दी म्हूण मागता हांव. जेजू सोम्या आता पाकारता जिणी बोधलो खंडीत निश्चय करता भोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूळ मागता पातका मोजी आयच्यान सोडता खंडीत सोडता. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बगेवन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. आपल्या मिसां वावरान सर्वांक बरें करीत गेल्ल्या सर्वांची पिडा गूण केल्ल्या जेजूक निमाणें फावत जालें कुर्साच्या मरणाचें फर्माण. जेजू सोंसणीक जाता आनी सगळें सोंसून मावून उबो रावता. आमच्या कुटुंबा जिवितांत मोगान जियोंक सोंसणीकाय गरज. सोंसणीकाय सांबाळूंक आमकां कृपा मागया. सोम्या काकूळटा आमची कर. सोम्या काळी सुगडा तुका
आयला बापा आशीर्वादी म्हाका. 8 ते साव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक भिजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. खुर्साच्या पैणा वेळार जेजू एकसुरो जाल्लो. ताची कूड खाण नासतना विशेव नासतना अस्कत जाल्ली. असल्या कश्टांच्या परिगतींत जेजू आपणाक भुजोवंक आयिल्ल्या जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक म्हणटा, रडा नाकात म्हजे पसोत, बगा रडा तुमचेच पसोत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पसोत. आमच्या कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमची प्रतिक्रिया ह्या 3ऱ्या पडण्यात हांव कुटुंबान वर्तें लिसांव शिकोवंक आसा. कुटुंबान दादल्या स्त्रिये मदें मनस्ताप उपजातना, सुकोन पडटना एकामेका भोगसून मोग करून देव भिरांतीचें कुटाम बांदून हाडूंक साथ दिवचे खातीर मागया. सोम्या काकुळटामची कर, सोम्या काकुळटामची कर, सदैव माये मागता जेजूचे. 10 ते साव जेजूचे आंग वस्तूर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूच्या खुर्सा वाटेच्या पैणार ताचें म्हणलें कितेंच नातरलें. बगार आसलो ताणें एकच नेसल्लो दोगलो. तो दोगलो सयत शिपाय वांटून घेवंक चिंतात आनी ताका ते सोडती घालतात. आवय बापूयची सेवा करचें भाग कोणाक लाबात. बदलाक तांकां निराशितांच्या आसऱ्यांनी हेरांच्या घरा कामाक धाडच्या भुरग्यां विशीं आमी कितें म्हणचें. वडिलांची जतन खंयच्या पुता धुवेन करची म्हूण सोडती घालच्या निर्भागी भुरग्यां खातीर मागया. सोम्या काकुळटामची कर, सोम्या काकुळटामची कर, सदैव माये मागता जेजूचे. 11 ते साव जेजू खुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूक आतां खुर्सार न्हिदयला. मुची खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं म्हणून बापाच्या खुशेक संपून खलती मानगल्लो जेजू आतां कठीण कश्ट सोंसता. आपल्या भुरग्यांची वायट साल पळोवन रडच्या वडिलांनी सोंसणीक जावन तांचे बरे साली खातीर भरवशान मागोवंक ती प्रेरण जोडून दित म्हूण दुखेस्त वडिलां पसत मागया. तशेंच विविध पिडेन कुटुंबांत कश्टांच्या उतार प्रायस्तां खातीर मागया. कर, सोम्या काकुळटामची कर, सदैव माये मागता जेजूचे. 12 ते साव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजून खावणे तावन खुर्सा पर्यंत आमचो मोग केलो. हो मोग संपूर्ण जावचे खातीर ताणें आपल्याच जिवाचें बलिदान खुर्सार भेटयलें. जेजू आमचे खातीर इतलो दुर्बळ जालो. ताका जल्मोवंक जियोवंक आनी निमाणें मरोवंक एक सुवात ना जाली. खुर्सार प्राण केल्लो जेजू म्हाका खालतेपण शिकयता. कुटुंबान खालतेपण गरजेचें. भुरग्यांनी आवय बापाय खालती जावंक आसा. आपल्या वडिलां विरोध रावच्या, तांचेर हल्लो करच्या भुरग्यांची जिणी परिवर्तना खातीर मागया. सोम्या काकुळटामची कर, सोम्या काकुळटामची कर, सदैव माये मागता जेजूचे. 13 ते साव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आपल्या उस्क्यार जेजूची निर्जीव कूड घेवन आसता मोरयेची भोगणां दुखाची. पूण सगळ्या मनशाकुळाच्या पातकां आनी मोगा खातीर आपल्या पुतान भेटयल्लें बलिदान नियाळ ती संतोश पावता.
कुटुंबान देव भिरांतेन आनी मोगान वाटची आपली भुरगीं एका बऱ्या पावंडार पावतना आवय बापायक संतोश जाता. आपल्या भुरग्यां खातीर दीस रात कश्ट आनी दूख भोगच्या सर्व आवय बापायक तांच्या भुरग्यांनी बरो फुडार जोडचो पळोवचें भाग लाभोवन दी म्हूण मागया. सोम्या काकुळट आमची कर, सोम्या काकुळट आमची कर, सगळे माये मागता उपकार, कसे गाय म्हज्या काळजान, कुर्सार मेल्या जेजूचेर. 14 तेसांव जेजूची कूड निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस सोम्यान जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भगेवन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणली जेजूची उतरां ताका निकेपिताना घरी जावंक पावली. सर्ग आनी संवसार असो धनी तो तरी भुमीर ताका एक सुवात लाभली ना. कोणाकी अमानत करून दवरल्या फोंडान ताका निकेपिलो. आमी ह्या संवसारी रित्या हातांनी आयिल्ल्याव आनी मोरतानाय आमी रित्या हातांनी पाटी वेतेल्याव. भवर्ताची शेळ सावळी नासता, मागण्याचें वातावरण नासता. संवसारी सुखा संभ्रमान लढून गुलाम जाल्ल्या कुटुंबांनी देवाची भिरांत रास करून दी म्हूण मागया. सोम्या काकुळट आमची कर, सोम्या काकुळट आमची कर, सगळे माये मागता उपकार, कसे गाय म्हज्या काळजान, कुर्सार मेल्या जेजूचेर. क्रिस्त आमचे पसत खालतो जालो कुर्साच्या मरणापर्यंत. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मोरान नियाळलेले आमकां खुर्साच्या वाटेचो अर्थ आमकां समजयलो. कुटुंबांत आमी सांगाता जियेतना तूं आमचे सांगाता राव. आमच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें, वडिलां भुरग्यां मदें, ल्हाना मालगाड्यां मदें तुजें भिरांतीचें वातावरण रास करूं. आमची कुटुंबां नजरेंतल्या भाग्यवन कुटुंबां परी कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. पाप से बचाई हृदय पसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन भरले समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवीक फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, सोत आनी सदांच सर्वदा आमेन. तर म्हूण सांगो देवा गर्गा म्हाका संतोष, तुमकां अभिमान, म्हाका अभिमान देव बरें करूं. आतां मनकोडा पाद्र्या पायला 60 आनी 5 जावन आनी ताका 60 आनी 3 जालीं पाद्र्यापाक. म्हाका 60 आनी 4, 60 आनी 3 हांवें सांगिल्लें कोणी जर तर दादले 65 वर्सांचे, बायलां 60, 62, 63 दोगांयकी ಒಟ್ಟು घेवंक जाय जाल्यार तुमी येया म्हूण सांगो. आतां फादर क्लिफीक 63, म्हाका 64. आतां सिस्टर मुखार बसल्या 76. पळया बारी खुशी, बारी संतोष. तुमी आज आयिल्ले तो व्हडलो संतोष, अभिमान. आमी मिसाल सुरू करया, आमच्या कार्य वेळार जावंक आसा. ऑल रायट, आतां प्रवेश गीत आमी प्रारंभ करया. फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस कुलशेकर फिरगेजीचे विगार, फाटल्या 4 वर्सांत हांव बरी सेवा दितात. बरे पाद्र्याप, बारी मागणेचे, बारी भक्तीपणाचे, बारी समजणेचे, बारी जाणते. मस्त वर्सां उपरांत ते सेमिनरी म्हळ्यार काम आनी कर्ण देवाकड कर्ण आपणे मागीर सेमिनरीक वचून शिकिल्ले ते. तशें ताका वोट मेळटना बारी जाणते जावन आसले. हांव 27 वर्सां प्रायस हांव भुरगोच म्हाका वोट मेळटना. पूण पाद्र्यापाक जाणटो पाद्र्याप आतांय तुमी परू रेती दिवंक आयिल्लो पाद्र्यापाक न्ही, रेती दिवंक आयिल्लो फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस. उडास आसा की तुमकां कितल्या जाणांक उडास हातूर गेला पळया, पूण रेती रेका आयिल्ली. आतां तुमकां बरें बरें सांगता पाद्र्याप, बरें करून
आमच्या CLC सांदियांनी मार्को डिसोच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचे मिस्यूंचे रेनिटा डिसोजा उर्वा बापला डिसोच्या आत्म्या मिस्यूंचे रेनिटा डिसोजा उर्वा आपोलिन डिसोच्या आत्म्या मिस्यूंचे रेनिटा डिसोजा उर्वा सबॅस्टियन आणि ब्रिजित डिसोच्या आत्म्या मिस्यूंचे आल्फोन्स डिसोजा सारिटा वाडो सेवरीन आणि लीना वेगसच्या आत्म्या मिस्यूंचे आल्फोन्स डिसोजा सारिटा वाडो मोनिका डिसोजाच्या आत्म्याक वर्साचे मिस दिवचे जुलियाना डिसोजा रोझेरियो तिसरो वाडो सेवरीन आणि लीना वेगसच्या आत्म्या मिस्यूंचे आल्फोन्स डिसोजा सारिटा वाडो आंजेलिन क्रास्ताच्या आत्म्याक मिस्यूंचे फ्रांसिस जेसिंता डिसोजा लोड्स वाडो. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ खमॉन रचणारा का कोळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा पोसणारा रचणार आणि पोसणार आमचो देव जाल्यार मागीर भिरांत घालायची काले म्हणटात तर रोसुल्लो देव तो आमकां पोसणार आनी पोसता जाल्यार भिरांत घालायची मागीर कंत घालायची कांयच ना. ताचेर पातयेवन हे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यां भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज आमकां प्रत्येक जाण वांचलाच्या वाचपान एक भोव गरजेचो एक विशय आमकां आसा. बापायन एका पुताक पुता पाठी ये म्हूण आपोवचें आनी एका पुताक पुता भितर ये म्हूण आपोवचें. एकलो पाठी आयलो आनी एकलो भितर येवना. आमकां सगळ्यांक आज देव आपयता पुता पाठी ये दुवे पाठी ये. आनी जर तर आमी खंय भायर आसाव आमचेतल्याकच म्हूण आसाव आमी आमकां आज देव म्हणटा ये भितर ये भायर रावा नाका. एक घडी भर मावून रावया. देवातावन पयस आमी गेल्या जाल्यार खंयच्याय रितीन सुकोवन पडल्या जाल्यार आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाने मागोवन चिंतून सवकास सांगात आमी म्हणया हांव सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आणि आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. मौनपणी आमच्या अर्येतल्याच्या गरजां पासत एक घडी मागया. भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं आमा पातक्यांक तूं बक्षिताय आनी मधुर मोवाळ कनवळायेन तुजे वेंगेन परतून घेताय. तुझ्या दुर्लभ दयाळ काळजाचो हो मोग ह्या प्राजिता काळार साकोन आमचेर सुकतल्या आमच्या भावा भयणींक कुशेन बोगसूंक आनी उदार काळजान वेंगेन घेवंक आमकां तयार कर.
हे परी आमच्या काकुळदारा बापा सारखी जावन तुझें काळीज आमी दादोशी करतल्या आनी पास्कांची धबाची परब संतोष भरीत काळजान आमी संभ्रमतल्या हे भाग आम्हा सुमेस्तान पावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान जोशवाक म्हणले आज हांवें तुमचे ताव इजिप्ताचे कालंक पयस केला देखून ते सुवातेक आज पर्यंत गिलगल म्हूण आपयतात इस्रायल पोरचा जेरिकोच्या मैदानार गिलगालान तांबो मारून आसतना तांणी म्हयन्याच्या 14व्या दिसांचे सांजेर पास्क आचरण केले पास्कांच्या दुसऱ्या दिसा तांणी ते भुंयचे फसल बेकामेर उंड्या आनी भाजलेले दाणये रुपार केली त्याच दिसा म्हणजे पास्का उपरांत भुंयचे फसलांतले तांणी केल्ल्या दिसा मन्ना पडचे बंद जाले तवळताव इस्रायलितांक मन्ना नातले आनी तांणी त्या वर्सा कानान देशांत जाल्ली फसल खावंक सुरू केली देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो जो कोण एकलो क्रिस्ता थंय जी येता तर तो एक नवी रचना पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां तें सगळें देवाचें काम ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपणा थंय राजी केल्यान आनी हेरांकय राजयेक हाडचें मणियरपण आमकां दिलां क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणले बरी खबर परगडचें मणियरपण ताणें आमच्या ताब्यांत दिलां तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता देखून क्रिस्ताच्या नांवें आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता देवा लागीं राजी जाया पतकाचें कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पतकांचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली फर्जां जायशी केली देवाचें उतार हें देवाचें
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता तो वळू सबार सुंकागर आणि पातकी जेजूची शिकवण आयकोंक ताचे सरशीन वेताले हे पळोवन फारिसेव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले व मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे सांगाता जेवंकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली एका मनशाक दोग पूत आसले तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली 6 दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपलें आस्त बोदीक पुरा विकलें आनी मेळ्ळेलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भायर सरून गेलो उपरांत ते मस्तेन जियोवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो ताचे लागीं आसतलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकराक सोडूंक धाडलो दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना शेकी ताका भूत आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशीन वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाताक आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशीन पाटी भायर सरलो पूण पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तो पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही पूण बापूय आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो विक्की वसा आनी आसतल्यांतलो उत्तीम दोगलो हान्न ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला सरबेसो एक पाडको हान्न मारा आमी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावल्लो तो आतां जिवंत जाला सुकोवन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो हेणे ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशीन पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानाक पडलें साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें साकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शाबीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला हे आयकतच ते रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो तो ताचो बापूयच भायर येवन ताका बोलावंक लागलो पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हळें बाबा पळय इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो एकच एक पोटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टां सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंताचेर विबाड केल्लो तो पाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर कुस्ती पाडको मारलाय पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजें सांगाता आसाय आनी म्हजें जें कितें आसा तें सगळें तुजेंच
पूण तुजो भाव मरण पावलो तो आतां परत्यान जिवंत जाला सुकोन गेल्लो तो परत्यान मेळ्ळा देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता बसया आनी कांय ल्हानसो नियाळ दिवंक मागीर उपरांत ताच्या उपरांत हॉलांत कांय ल्हानशे कार्यक्रम आसल्यार तुमकां कांय उत्तेजन दिवंक फादर मॉन्सिंजोर आमच्या सेमिनारींत आसलो आतां सिनियर प्रिस्टाच्या घरा आसा मॉन्सिंजोर एलोशियस डिसोजा ताची 100 वर्सां जालीं तांकां आपयल्यार बरें आसलें कित्याक म्हळ्यार 100 वर्सां प्रायर आतांय कोणी आत्मीक सलाह दिवंक गेल्यार तांकां आत्मीक सलाह दिता कांय एक सवालां कांय गुत्तुनांतलीं विचारल्यार आतांय करेक्ट जाप दिता आतांय वॉट्सॅपाचेर ताच्या इश्टांक बाकीच्यांक पुरा विशेस घालता वॉट्सॅपाचेर तो ह्या बरा शिकला ताका आपयल्यार बरें आसलें पाद्रेपण एक सूख केल्या व्हड न्ही कांय इल्लेशें तुमकां कांय बरें मेळ्ळें जाल्यार आतां न्ही मागीर म्हाका ताळयो पेटा ना जाल्यार पाद्रेपाक कालें करीत तें तुमी करा मोगाच्यानो कोण हांगा बसले कडेन तावनूच उबें रावचें नाका कोणाक 70 जालीं 70 जालीं हात वयर करा पळय हेपटी पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे कीर्तन म्हणटा मनशाचें आवक 70 कोण तुमी आतां हात वयर घालनी आज तावन तुमच्या तोंडार एकत एक दूख बेजाराय दिसोन वचो आनी कोण 80 जाल्लीं हेपटी हात वयर घाला 80 जाल्लीं आसा आसात म्हळ्यार सोमा हात निट्टू वयर वचोन दीत सोमा वचोन दीत वयर 80 जाल्लीं तुमी हर एका घडये सर्वेस्परा देव हात सकयल घाला सर्वेस्परा देवाक तुमी गितां गायनां किर्तनां कंठारां म्हणासय कित्याक म्हळ्यार कोण घटमूट आसा ताका 80 म्हळा आनी 80 जाल्ल्यांनी आनी खंयच्याच कारणाक म्हाका पाट दुखता म्हाका हाडां दुखतात म्हणची सांगची विशय इतना आतां हांगा तुमी तांच्या लेखांनी सांगचे नाका कोणाक 70 जाल्यान या कोणाक 65 जाल्यान 65 वयलीं परा तुमी हांगा आसची मोकलीं तुमची फ्रेंड्सां सगळ्यां जीव आसात की तुमच्या सांगाता वंदने क्लासींत आसलीं या तुमच्या सांगाता पयलो कुंभार मेळ्ळी पुरा जिवा ते साबारानांत तांची हाडां ही कुंभ जाल्यान पूण आमी सोमा आसाव आज म्हणले बरी सोलोन म्हणले बरी धांवून मागीर आणखी काय आले आमी म्हाका पाय दुखतात म्हजी गुमटी दुखता म्हजी शिमटी दुखता म्हणूंक ना तांची गुमटी ना शिमटी ना ती नांत साबार जाणां मस्त जाणां नांत ताचो अर्थ ती पाड मनशां तशी गजाल म्हणून कांय न्ही तांकां देवान आपयल्यान असो उडास केलो तांची गरज थंय आसली कोण ना थंय आज मलगड्यांचो दीस तांचो जातलो आसूं दीत आज मोगाच्यानो आयचे वांजलाचे वासा प्रत्येक जावन आमकां ह्या मलगड्यांक कितें सांगता हें समजा जाय सांगतच तुमच्या हांगा थोड्यांची भुरगीं आसात तरणाटीं आसात तांकांय एक लिसांव आसा एवांजलाच्या वासाप 2 हंतांचेर आमी नियाळ करचो मस्तो ना इल्लोसो नियाळ मोठो नियाळ करूंक जाय एक हंत संवसारांत कितें जाता वास्तविकता कितें आसा हें ह्या वाचपांत आज आमकां धर धर म्हणून दिसता हें कांय नवें साव न्ही भुरग्यांनी म्हाका म्हजो वांटो दी म्हूण सांगचें थोड्यांनी सांबाळचें थोड्यांनी होगडावचें हें कांय नवें साव न्ही कालच एका कुटुंबाक मेळ्ळो तांचो जागो आसलो विकून एका पुतान बिझनस घाल्लें आज बड्याच्या घरांत आसात जागो विकून बिझनस न्ही हें समजून घे जाय हें समजा जाय हांगा तरणाटी मुसना कोण आसात जाल्यार डॉक्टर वेलुकुमार म्हूण आसा आज ताचें बिझनस 5,000 करोडांचें एशियांत व्हडलें थायरॉयडाचें लॅब ताचें 5,000 करोडांचो बिझनस करचो मनीस 5 पयशे रीण नान म्हणटा तो ताणें म्हणचें मनशाक 3 संती गरजेच्यो म्हणटा तो एक कोलेस्ट्रॉल फ्री आनी एक शुगर फ्री आनी तिसरें EMI फ्री खंय
बँकाक EMI म्हणल्यार बरोवंकूच आसूं नजो म्हणटा. एका तरणाट्यान येवन ताचेर विचारचें, सर म्हाका एक बिझनस करीचें. हांगा आसता तरणाट्यांक गमना करता वडिलांक कितें उपकाराक पडटलें. तो म्हणालो आनी सर सावार विचारलें, कितले पयशे आसात तुजे कडेन, तुजें बिझनस कितल्याचें करूंक बायसरलें. हांवें एक 5 लाख रुपयांचें बिझनस करूंक चिंतलां. तुजे कडेन कितले आहात. म्हजे कडेन कांय नात. 5 वर्सां काम कर, पयशे इल्ले जमय, मागीर बिझनस केल्यार पुरो. कडक जाप. तातूंत चिंतूंक ना. देखून वास्तविकता ह्या संवसारांत कितें जाता. तुमचीं भुरगीं आसतलीं, आतां भुरगीं व्हड जाल्यांत, तांचीं भुरगीं जाल्यांत, एका हंताक पावल्यांत. आतां येवन बाबा म्हाका हातूंत एक बरें लागलें. ताणें विचारतना ताणें सूख करुना, बाबा म्हज्या वांट्याचो मात्र म्हाका दी म्हणा. बापाय कडेन तुज्या वांट्याचोय दी म्हणून सांगू ना. हें सत हें वळखून घेजय. पवित्र पुस्तकाक आमी गमान दिजय. देखून बापायनी म्हाका दिसता बरें सारकें केलां. ताच्या वांट्याचें मात्र ताका दिलां. त्या जरा भुरगीं आसल्यार एक 5 सेंट्स जागो आसल्यार एकल्याक 1 सेंट्स मात येता. 1 सेंट्स बापायक, 1 सेंट्स आवयक, एक त्या भुरग्याक, एका भुरग्याक 1 सेंट्स. हाल्यार तुजें 1 सेंट्स मात्र आसा. कालें करताय कर. मोगाच्यान पवित्र पुस्तकांत जायत्यो संगती आसात आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक. पूण कितें करचें. ह्या पुतान तसो वांटो कान गेलो गम्मतायेन जियेलो. एक योजन ना, एक आलोचन ना. तें एका कुशीन. दुसरें जुदेवांच्या त्या वेळाक आमी वसा जाय. बापय आनी आवय जीव आसता म्हणसर भुरगीं वांटो विचारिनातली गय. ही सूख ह्या भुरग्याची. म्हळ्यार बापायच्या बोगणांक मोल ना. म्हजें म्हाका दी, तूं काटान पड, म्हाका पडून वचना. हें चिंताप आसा. हें खोटें चिंताप. पडून गेलो, सगळें होगडायलें. आनी आतां 15वो अध्याय लुकाचो वळ 17 हें बारीक गरजेचें. कितें म्हणटा. त्या मनशाक आतां तो मोती रायलो. आतां ताका समजलें हांव हांगा ह्या दुकराच्या गुडाक येवन पावलां. मोगाच्यान ही आमकां एक आपोणें. देवा तावन आमच्या मनशां तावन आवय बापय तावन तांकां सांडून इन्कार करून पयस केल्यार म्हजी आनी तुजी गती दुकराच्या गुडाचीच जाता. हें समजा जाय. आमकां हर एकल्या की आमच्या वडिलांक थंय जबाबदारी आसा. देवा थंय आमचो संबंध आमी मोडूंक नजो, कोणेच मोडूं नजो. युरोपाची गजाल थोडे पडेन चिंतना बेजार जाता. 400 वर्सां 500 वर्सां तावन ती बिल्डिंगां, ती ब्रिजां, ते मार्ग आनी कितें परत आनी बांदलें. आतां थोड्या तेंपा उपरांत तांच्या हातांत आसचें ना, कोणाच्यागी हाताक वेता. देखून देवा तावन पयस केलें जाल्यार देवाचो उडास दवरना जाल्यार त्या चेड्याक जाल्ली गत म्हजी आनी तुमची जावच्यान दुबावना. हें समजा जाय. हांगा आसच्या सगळ्यांकी आनी आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक, ह्या कोण मध्यम प्रायाचे आसा तांकांय सांगा जाय, पुता देवा तावन पयस वचनाका. कुटुंबातावन कुटाम नाकास म्हणून पयस वचनाका. आमी ताचो अर्थ ह्या कत्तकारान सगळ्यांनी जेवचें म्हणलें ते अर्थ न्ही. मनशां थंय संबंद आसा जाय. ह्या पुतान केल्ली एक सूख कितें म्हळ्यार बाबा तुजी बोगणां म्हाका पडून वचनात, तुजी कंत म्हाका ना, म्हजें म्हाका दी, हांव चलतां. आनी वचून होगडायलें. आनी आतां ताका मोत आयली. मोती रायलो चेडो, हांवें सूख केल्या. हें बारीक गरजेचें. सूख जाल्ल्या वेळार हर एकल्यानी सूख वळखून घे जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सूख जाल्या उपरांत नाक पांदा पडल्या मागीर हांव तूं वयर म्हणून सांगचें न्ही. उदक दोंपरा हितून येता म्हणसर म्हळ्यार व्हड न्ही. उदक हांगा म्हणसर आयलां, बुडल्या उपरांत हांव आनीक बुडोवना म्हणून सांगल्यार तें जायना. मनशान मोती रे जाय. एक लिसांव आमी शिकोवंक जाय. आनी आतां चेडो घरा येता, फाटीं येता. सरता त्या दिसाकय पवित्र बरणार म्हणटात ह्या चेड्याक पळयल्यार पयस जावन त्या चेड्याची वळख कोणाकच मेळची ना खंय. कोणाकूच तो काय कितलो थेंप जाल्लो गी न्हायनासतना केंसांनी वाडोवन काडांनी वाडोवन कसो आसलो गी देव एकलो जावन जस्ट चिंता. एक 10-15 वर्सां काय फाटीं येवना जाल्यार दुकराच्या गुडांत आतां फाटीं येते आसा. पूण बापोय ह्या चेड्याची साल पळोवन वळखलो खंय. मनशाची साल बदलाना, मनशान चलची साल बदलाना. पयसतान पळयतना मनशान चलून येतना आमकां वळख धरूंक जाता. आनी बापोय खंय दीस आनी रात राखोर रावल्लो. एक दीस म्हजो चेडो फाटीं येतलो. हें बरें मोनी जायचें. कुटुंबांत आमच्या जावंक पुरो कोणी एकलो या एकलें चुकून पडटा. परत फाटीं येता आसतना धांवडावचें न्ही.
हें भारी गरजेचें. वास्तवीक आतां मोगाच्यानो ताका धवडावचें न्ही, ताका मोगान आमी स्विकार करूं का मागीर कितें करूं का. आनी चेडो 2 फावटी म्हणटा बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाताक केलें. तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही, म्हाका एका गुलामा भशेन तूं स्विकार कर. पूण बापूय ताका उलोवंकूच तूं सोडिना. तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर वाचपांत 2 फावटी तो म्हणटा न्हय, बापूय उलोवंक सोडिना. बापायक तो पूत फाटीं आयला, नातुल्लो भायर पडलो फाटीं आयला. ताका स्विकार करचें एकच, ताका मुदी घाला, मोचे घाला, वस्तूर घाला, नानया आमी एक जेवण करया, ल्हानशें एक गम्मत करया, आमचो संबंद जिवो करया. आनी आतां कितें जालें, हो चेडो एक चेडो हो धाकटो सादारण एका हट्टी गाडवा बरी आयकना, तो खोटो घालच्यो ओनवरचें त्या टायपाचो चेडो हो. आनी एकलो पळया आतां, आनी एकलो घरा आसलो ताचें उलोवणें पळया. तो आयलो इतला तावन थोटा तावन आयलो, येवन बापाय कडेन विचारना न्ही, बाबा हें का जालें बाबा म्हण विचारताय. कामाच्या मनशा कडेन विचारते आसा, हें का जालें जाते आतां हें का जालें जाते आसा. आनी ताणें म्हळें तुजो भाव फाटीं आयला. आनी आतां हो म्हणटा बापायक तुजो पूत आसलें पुरो. म्हजो भाव म्हणना न्ही, भाव भावाक वळखना मोगाच्यानो. ही परिस्थिती वास्तवीक आतां तें भाव भावाक वळखना. सादारण पळयलें सोमा आतां आसलें पुरो होगडायलां आनी आतां म्हज्या वांट्यान तेणें परतून व्हरता कोणा म्हळें भिरांत आसा, पुरा होगडावन जाला. ती आनी एका कुशीन दवरया आमी. आपणाचो भाव फाटीं आयला, बाबा म्हजो भाव आयला आतां कालें तेंय विचारना तो. तुजो पूत फाटीं आयला, वळखना तुजो पूत आसलें पुरा. थंय पयल्या भागान सांगनातलें, ताणें होगडायलें म्हूण मात्र सांगलां. हो म्हणटा कोणा कोणा सांगता, कलवंतां सांगता, डॅन्स क्लबाक गेलो आसतलो आनी गाले गेलें आसतलें, होगडायला आनी तो आयला म्हूण सांगून तूं ताका आतां जेवण करूंक भायर सरलाय. तो पूत सादारण रळणींतल्या सोरपा बरी. ह्या दोगांक आमी नांवां दिवचीं जाल्यार म्हाका बगता एकलो एक हट्टी गाडाव आनी एक रळणींतलो सोरोप राखून रावला पारीकपण काणगोंक. हो आयल्यार ताका मारीचें, आयल्यार ताका धांवडायचें. मोगाच्यानो ही वास्तविका आमच्या जिविताची, चलत्या जिवितांत जावचें. म्हणटा आसतना वडिलांक एक आपोवणें आसा. पुतान ह्या धुवेन वांटो विचारतना तांचो मात्र दिचें, तुमचो न्ही. हें समजता म्हण चिंता. तुमचें कितें आसा तुमच्या नंतर तुमच्या भुरग्यांकच. तुमी आसता म्हणशेर तें दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार सबारांची दुखाची गजाल आयकोंक मेळटा आसतना आनी भुरग्यांनी आवय बापायचो वांटो काणगोण चलचें न्ही, तांचो वांटो मात्र काणगेचें. हांगा आतां थोड्या मालगड्यांचें सांगलें उतार कशें गे म्हूण सांगल्यार तुमकां एक 70 या तितली प्राय जातना तुमच्या भुरग्यांक लागीं लागीं 40 जालीं. तांची भुरगीं आतां वाडून आयलीं, तांकांय जबाबदारी आसा. एका हंताक पावतना तांच्या हक्काचें दिल्यार इम्प्रूव जाता खंय. नाल्यार तें म्हज्या मेल्या उपरांत तुका आतां खाय्य ना, हांव मेल्या उपरांत तुका दिता म्हूण सांगल्यार ताकाय हारवच जाता. ताणें काल इम्प्रूव करचें पणगील पडलें, मागीर ताका उदक व्हरूंक जाता. उदक ओतूंक जायना, 4 माडयो माड लावंक जायना. हेंय मोतीन दवरूंक जाय. हें मालगड्यांनी सांगलें, म्हजें चिंताप न्हय, हें मालगड्यांनी सांगलें. हेंय मोतीन दवरूंक आसा. आतां दुसऱ्या हंताक पावतना मोगाच्यानो आध्यात्मीक रितींनी आमी खंयच्याय रितींनी पिशीन पळयचें म्हणून ना. कॅमेरा पळोवन डिस्टर्ब जायचें म्हणना, त्या ल्हान भुरग्यांनी डिस्टर्ब जावचें. आमकां प्राय जालें आतां. कोण मनीस पडल्यार तांकां उखल व्हरचे मनीस आसा ते व्हरतात, कांय समस्या ना. आमी डिस्टर्ब म्हणलें जावन नजो. आमकां एक योजन आसा मोगाच्यानो आत्मीक रितींनी आमी त्या व्हडल्या पुता बरी ह्या धाकट्या पुता बरी जाल्या जाल्यार आमकांय आज सर्वस्फूर्तीव आपयता. पुता तुवें फाटीं ये. आज कुंसाराची वेवस्था आसली, तुमी सबारां जाल्यात. आतां म्हाका दिसता जावनातल्यान मागीर अवकाश आसतलो. पुता फाटीं ये, तुवें फाटीं ये. सक्रामेंताच्या जिविताक आमी फाटीं ये जाय. कित्याक देवातावन पयस वचून कुरपा होगडावन आमी कितेंच करूंक जायना. देखून एक फावटी कालें देवाची कृपा मेळ्ळी आनी आतां मरता म्हणसर पुरो ती पावना. निरंतरी देवाची कृपा आमकां जाय. देखून आमी पयस आसांव जाल्यार घरांत हांव पयस गेल्या जाल्यार हांकां एक आपोवणें आसा. थोडे फावटी थोड्या कारणाक लागून काळजा कितें दूख उरल्या वेळार, हेरांनी दूख येयल्या वेळार हांव आनी ह्या इगर्जेक येना.
हांव वाड्या जमतीक वसाना हांव ताका आनी मुखार उलयना असल्यो संगती असलें उलोवणें आमकां मेळटा देव आसा पळय त्या पुता दुवे फाटीं ये आनी उडास दवरा मोगाच्या न्हू खंयच्याय कारणा खातीर मनशा लागीं आसलो राग देवा लागीं काडचो न्हय मनशाचो राग देवा लागीं आनी देवाळा लागीं काडचो न्हय कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका फाल्यां निमाणें आंगात धाडी जाय ह्याच देवाळा काडी जाय मागीर आंगात हाडून तूं थंय व्हरी जाय देखून मनशाचो राग केन्नाच देवा लागीं काडचो न्हय देव सगळ्यांचो बापय तो आपयता ये पुता ये दुवे फाटीं ये आनी जर तर थोड्या कारणाक लागून भायर रावले हांव जाल्यार हांव आनी वसाना तो गुरकार आसता म्हणसर आमच्या वाड्यान फेस्त करूंक सोडी तो उपाध्यक्ष आसता म्हणसर भुरग्यांचें व्हडलें फेस्त जायनातलें बरी पळयता हें उलोवणें कांय उपकाराक पडचें न्हय व्हडलें फेस्त जाता म्हणसर बाबा तूं आसाय की म्हणलें गोत्तू ना व्हडलें फेस्त आसतलें हांव आनी तूं आसा म्हणली कांय गॅरंटी ना उस्वास केदाळा वेता म्हूण गोत्तू ना न्ही गे मोगाच्या न्हू देखून आमी समजून घे जाय जर तर आमी भायर रावले हांव वसाना थंय मेल्यारी वसाना म्हूण असलें उलोवणें धडपडी मेळटा हांव मेल्यारी तांच्या घरा वसान आरे बाबा मेल्या उपरांत थंय कशें येचें हें उलोवणें थोडेपणी चिंती नासतना उलोवचें उलोवणें आसा मेल्यारी ताका सोडिना खंय वचून पावोंक तसल्यांकी आज सर्वेस्पर देव म्हणटा पुता तुवे तूं फाटीं ये भितर ये हे दोन हंतांचेर एक आमचे तावन राग करून पयस केल्ल्यांक आमी तांकां आपयजय बाबा भयणी फाटीं ये वचनाका पयस वचनाका बाबा भयणी भितर ये भायर रावनाका आमी मोगान रावया कित्याक म्हळ्यार म्हाका आनी तुका फाल्यां थंय सांगाता रावूंक आसा आज कशें हांगा सांगाता आसा थंय निरंतरी सुम्याच्या मेजा भोंवती थंय सांगाता मेळोंक तोंड पळयचें न्ही देखून म्हणटात साबार जाणां हे काळ येतलो खंय तांकांय ती निसवणी बारी बेजार जातली खंय हांवें हें पुरा कळनासतना ह्या मनशाक दुखयलें न्ही गी ह्या मनशाक इतलो अन्याय केलो न्ही गी हें नियाळण बेजार पावतलीं खंय लुचेक पडटलींच आतां थंय वयर एकामेकाक तोंड पळोवंक आसतना हांगा लढाई झगडें कोर्टू कचेरी म्हूण केलें जाल्यार थंय तोंड कशें पळोवचें मुखार बसाचें न्ही बसचें कशें थंय दोन मेज आसची ना देखत मेज थंय सगळ्यांकी ह्या उडास दवरचें मोगाचें न्हू देखून मलगड्यांकी तरणाट्यांकी एक विशेष लिसांव ह्या वास्मांत आसा वेळ मेळटना परतून उडास दवरा देव कोणाकच पयस करिना देव पाट घालून वचना देव आमकां हर एकल्याकी फुड करना पळयता वेचें जाल्यार आमींत पाट घालून वेचें त्या देव कालें करतलो एक घडी भर मावून रावया एकच हें वाक्य पुता दुवे फाटीं ये बावा भयणी भितर ये सदांय ह्या दोन वाक्यांचो आमी उडास करया नियाळ करया आमेन उबे रावया म्हणया सत्वंता देवा सर्वेदारा बापाक सर्गांनी तुम्ही विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सोया सोबे गर्भे सांभाळलो अंगार मुली लावून जन्मालो पांच पिलाता काल ताने क्रॉस सोसले ताका क्रुसार चढलो तो मेलो आणि ताका केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तें तान जिव्यांनी मेल्यांची मुसरी करून येतलो वैभवान येतलो सत्वंता पवित्रत्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने पुढीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन बावडत्यांची प्रार्थना पाप साहेब सर गवळी बाप याजक आणि धार्मिकांक बोक्सांचे दूस जावन निमेरलाय तुज्या तान वलचिती काकोल तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकां थंय पाटोवची कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक राजकीय आनी समाजीक फुडारी समाजाच्या उदरगती खातीर वावरूंक लोकांनी इंचलेली मुखेली लोकांच्या जिवितांत जावचो अन्याय काडून उडोवंक
आनी समाजान शांत समाधान विस्तारचे दूज जावन तांकां कृपा दिवून मागता भुरग्यां आनी युवजनांनी क्रिस्ती भावार्थाची सत्ता तांच्या जिणेंत जाणा जावंक जियोंक पिरगजेंत आनी कुटुंबांत लाभचे आत्मीक प्रेरण तांणी मोगान पाळूंक तांकां कृपा लाभून मागता कुटुंबांत एकामेका संगी माया मोगान जियोंक आमकां शिकय वडिलांचे देखीक बोगसाने आनी काकुल्त पासरचे कुटुंब रचूंक आमकां कृपा लाभून मागता ह्या मिसावाच्या बलिदानांत वांटेल जाल्ल्या आमकां आज तूं तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो जिविताचो त्याग सॅक्रिफीस आनी ताजे तान वळची काकुलतेची शिकय नासतना ताचेर आदरती जावन आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां तूं प्रेरण लाभय म्हूण मागता खासगी गरजां पासत मागया आमच्या कुटुंबांतल्या प्रत्येक जावन तुमी मालगडी तुमच्या भुरग्यां पासत तुमच्या नात्रां पासत तुमच्या शेजाऱ्या तुमच्या मोगाच्या पासून आनी कोण तुमची इश्टिण्यो आसली मोरान पावल्यान तांचे पासत आमी मागया या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आमच्या सुमेस्तांच्या भोव दयाळ बापा आमच्या भावा भयणी लागीं शांती केल्या शिवाय तुजे मुखार देणे घेवन आमी येवं नये म्हूण तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां देखून हें बलिदान तुका भेटयतना सगळ्या आमच्या भावा भयणीक काळजान तावन बोगसून आनी कालतेपणी तांचेय बोगसाने मागून तुजे कुरपेन एकामेका लागीं आमी शांती करता तर ह्या शांतीच्या यज्ञांत आमा सुमेस्तांक बराबर करुणायेन तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातक्यांचो तूं कितलो मोग करताय आनी तांकां तुजे वेंगेन घेवन केदे वडे आशेन तूं राखून रावताय ते आमकां तुज्या पुता जेजून वापारिनी आनी आपल्या करण्यांनी दाखयलें जेन्ना पातकी मनीस तितली विकट ताची पातकां जालीं जाल्यार पाताक रोडून परतून तुजेशी येता तेन्ना तुजें दयाळ मोवाळ काळीज उतरां वरत्या संतोशान उल्हासता आनी तुज्या सांडलेल्या भुरग्यां
भुरग्यांक तुजे मोगाचे बेंगेन तूं घेताय. पवित्र आत्मो तांच्या काळजांत घालून तांचो आत्मो दैवीक जिवान परतून भरताय आनी सर्गीच्या श्रृंगारांनी सोबयताय. केदें व्हरतें भाग आमचें घर सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक बापायन परतून गोपान घेवचें. देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां सांगाती भोव कर्ण सर्गार पावलेल्या सगळ्या तुज्या वेचीक भुरग्यां बराबर तुज्या अपरिमीत काकुळतीच्या मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान जावं सुसुंकपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सोगुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरवस्तरून मेले अंत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां दिश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमी समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन सुजे, बागेवन धर्मता, बागेवन सेबॅस्टियन आनी सर कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना असतात त्यो मनी व्हडली तरी पण तिके वायट सवयो चड जातात ते भारी मारेकात देखून आज मागया आमी सर्व तरांच्या वायट सवयांतावन तूं आमकां सुटका लाभय म्हूण सांगून सांगाता मागया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसवटो रास आज आमकां दी आनी आमचे सुबेदार बक्षिता तशें आमची प्रार्थना वगोस आनी आमकां कांय पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणकारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेतल्यान आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाळी सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या गर्दुतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना कर सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकांक शांती दिया देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची पापूर कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची पापूर कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती मोगाच्या बलगड्यानो वो आमचो देव आमचो रसनार आनी बसनार हो जेजूय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुबागी Oh
नात्रांत तुमी तेत आसात आनी पडतो आनी जावन बरो तांकां तुमी घेवंक आसात. त्या सगळ्या खातीर मागया आमची मागणी आमकां बाबत शिकयली, आमकां शेगूण शिकयली, आमकां मावल्या शिकयली, आमकां तांच्या कश्टांचो वावर करून मिलन काडून आमची जिणी सुमित करच्या, क्षमित करच्या, बरी करच्या. कितें कितें इल्ले आस्त बरी, कितें इल्ले पयशे, कितें इल्ले भांगर शिंगार आमच्या भुरग्यांक म्हूण सांगून कितले कश्ट आमच्या मागड्यांनी काडिल्ले त्या वतान पडोन पोटाक समज जिवीन आसतना काही नासतना भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर आज जायते जाणां देवा दीन चल्या थोडी जिवंत आसात. तांचे खातीर मागया हालेलुया 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 जेसू 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 आमकां समेस्तां जिविताचें तुवें दिलाय. आमची मागणी आमची आस्त आमची वस्त आनी तांच्या मुखार आमकां जायते बरें पड लाभलां. आसाच आमी मोगान उडास करता. जायतीं जाणां आमच्या फुडें गेल्यात तुज्या सगळ्या आमच्या आमची आसात जाता तरी सगळी आमचे दीस करून दी, आमचेर आशिर्वाद करून दी, आमचे दया दाखोवन दी, आमचे खातीर मागणी करून दी. आनी जर ती सरकार अजुनूय पावना जाल्यार तुजी दया काकुळत्यो तुज्या भोगान मोग तांचे पळोवन दी. ती सगळीच्या स्वर्गाक संतोष पावोवन दी आनी तांच्या बेसांव मुखार आमचे सगळ्यांची जिवीत नंदन जावं दी. हालेलुया 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 जेजू आमी मागता हांगाच रस्त्या सर मालगड्या बसून जायतीं जाणां कुटुंबा जिविताक आपोवणी दिल्ली. ताच्या लांब काजरी जिवितांत ती विश्वासी रावल्या, ती मोगांची येयल्यात आनीक कितें ताणी भास दिल्ली. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावतल्या, मोग करतल्या, मानान लेखतल्या, भुरग्या बाळांक जग दितल्या, भुरग्या बाळांक बऱ्या फुडाराक पावयतल्या, भुरग्या बाळांक बाबत शिकयतल्या. ही व्हडली जबाबदारी आनी घेतिल्ली ती जायत्यांनी पाळली ती हांगासर आसात. तांचे ती आमी मोग पावता, संतोष पावता, अभिमान पावता आनी तांचे खातीर सगळ्या आमच्या उसयल्या हातांत हांव तुजी दैवीक काकुळट देवो दी, तुज्या पवित्र आत्म्याचो आधार देवो दी, तुज्या बेसांवाचो शिवोर देवो दी म्हूण सांगून आमी समेस्त मागता. हात वयर कर हांगासर सगळी मागण्या खातीर मागया. हालेलुया 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 मालगड्याक आज हांगा येवंक जावना. फाटल्या दिसांनी हांव कुंभार वतलो आनी आमच्या विगजीन सुमार 85 जाणांक कुंभार व्हरता आसतना थोडीं हांगासर आयल्या, थोड्यांक येवंक जावना. ताणी म्हजे कडेन सांगिल्लें आसा पात्र्याबा म्हाका जायना पात्र्याबा, म्हाका जायना पात्र्याबा आनीक म्हजे खातीर मागा पात्र्याबा. कितलीं जाणां म्हणटात तशें म्हणटा आसतना आतां म्यानमारांत आदी बर्मा म्हणटली हांव थंय अर्थक्वेक जाला आनी अर्थक्वेक जावन जायतो 2000 लोक लागीं मेला, मरण पावला. आनीक थायलँडांत आमच्या उत्तर भारतांत थंय हांगा इल्ली भुंयकांपणी जायत आसा. सर्वेस्पर देवा तुजी काकुळट मनशाचेर देवय आनीक आमची सर पातकां बक्षी आमी गेले पुरवणेपण आमी तुका भेटोवन दिता. आमचे हस्तकाय तुका भेटोवन दिता. आमकां नितळ कर, आमकां पवित्र कर, आमकां भाग्यवान कर. तुज्या देण्यानी आमकां भर, तुज्या सत्तेन आमकां भर, तुज्या बळान आमकां भर. तुजी काकुळ सदांच आमची ती आसूं दी आनी तुज्या बेसांवान आमकां समेस्तांक भर म्हूण सांगून फकत लोक, कश्टांचो लोक, पिडेस्त लोक आनीक मागो विसारलो लोक, मागण्याचो आदार भासयलो लोक आनी आमच्या भुरग्यांची जायतीं जाणां कॅन्सर पिडेन किडनींत दांतवांत कश्टान आसात. जायत्या घरां खातीर कुमक विसारतीत आसात. जायते फावटी जायतो लोक पात्र्याबा म्हणजे ती गर्स ही गर्स, म्हाका थंय दूख हांगा दूख, म्हाका ती पिडा ही पिडा, म्हज्या खातीर मागा पात्र्याबा म्हणटात. सगळे लोक कोण पुन्हा आमच्या मागण्याच्या आदाराचेर पातयेवन आसा, मागता भासयना, मागण्याची गरज आसा. म्हणजे समेस्तां खातीर आमी मागया. हालेलुया 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 जोड सगळ्या खातीर आमी मागणे करुया. आयक म्हजें मागणे सोद्या देवा खुदा आनी सोबी म्हाका आयच्या दिसा. आयक म्हजें मागणे सोद्या देवा खुदा आनी
CLC बसवतो. आज CLCच्या मुखेलपणाखाल हे योजना हांगासर आसा केल्ले आनी हाच्या फाटल्यान तांणी जायती मिटींग आसली, जायती मिनत काडल्या, जायते कश्ट काडल्यात आनी ताच्या बराबर सगळी वाड्याच्या गुरकारांक हे विसाम दिल्ले. त्या वाड्याची किती जाणां येतात, कोण येतात म्हूण सांगून ताची नांवां, ताची मोबायल नंबरां हे सगळी आमच्या वाड्याच्या गुरकारांनी वेळार पाबीत केल्यात आनी सगळी मांडावळ बऱ्या तरान करून CLC गुरकारांनी, गोगडी मंडळी आनी आमी समेस्तांनी वावर केला. ताका समेस्तांक देवाचो आशिर्वाद मागया आनी की तांच्या मुखल्या जिवितांत सडन देव तांकां उर्पेवत करून दी. CLC तांचो भांगरोत्सव ह्या वर्सा आचरण करचें वर आसये. हाची सुरवात फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर केले आसता की हें आयचें कार्य आनीक मुखार आनी एक व्हडलें कार्य जावंका तें ऑक्टोबर म्हयन्यांत ते पवित्र जाग्यांक आमी पैन करचें, यात्रीक पैन ते सांत आंतोनीच्या पवित्र जाग्यार दोर्नाहळ्ळी मैसूर कॅथेड्रलाक मोरये माय पास्कांच्या फेस्ताक आनी फकत 3 हप्ते उरले आनी त्या दिसा आमचे स्त्री संघटन ताचो रुप्योत्सव आचरण करता. पण 25 वर्सांनी आमच्या स्त्रियांनी गोवा पुरबायन तांच्या जिवितांत कितें बरेंपण जोवंक जाय, फिरगजीन कितें बरेंपण करूंक जाय आनीक तांच्या कुटुंबांनी आनी समाजान कितें बरेंपण करूंक जाय ते फिरगजे म्हणटात, वारड्या म्हणटात, दिसती म्हणटात. फाटल्या 25 वर्सांनी जायती मेहनत केल्या, सेवा केल्या, बरेंपण केला, त्याग केला, सॅक्रिफायस केला. ताका समेस्तांक आनी ताचें कार्य आनी फकत 3 हप्त्यांनी जावचें आसा. दोळसाची सुरवात जाल्या. हें सगळें कार्य बऱ्या तरान जावच्याक देवाचो आदार मागून आमची मागणी तांचे खातीर भेटोवया आनी म्हणया कातुलीक सभेचे पदाधिकारी सुमार 300 जण आसात. हांव तांकां शिकवण दिवंक गेल्लो. कश्ट केल्यांक, विविध गरजांनी आशिल्ल्यांक जागृती उठोवच्याक आनी बरेंपण करच्याक तांकां सुरक्षीत करच्या खातीर आमची मागणी देवा भेटोवया आनी म्हणया मागची भुरगीं तुजे वेगेन परतून आयल्या देखून तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताचें व्हडलें जेवण तयार केलां आनी थांबून आमकां समेस्तांक वांटो दिलाय. देखून सगळीं बराबर आमी तुका दिन वाचता आनी एकामेकाचें तुजेशी परतून कुशालकायेन संभ्रमता. ह्या फुडें आमी एकामेकाक बसून तुजे कडेन आमच्या भावा भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान जियेतल्या म्हणून आतां तुका वास दिता. ती हाडून तूं आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्तांत आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आनी मुखेल कार्यक्रम अशें आसा, मी सगळ्या कुठले शीत हॉलाक वेचे ते कटलेट आनीक वॉटरमेलन ज्यूस
समेस्तान देव बरो दीस म्हणटा मलकडी